आज आमकां खूब खुशी भोगता की आमच्या गोंय सरकाराच्या वतीनसून म्हणजे गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान जे आमी काम सोंपयल्लें आसा. सालवादोर दमन चोडण ब्रिज ह्या ब्रिजाचें काम तेंच्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आहा की ते काम करतले आनी आयज तेजें रितसर टेंडर हें भायर सरलेलें आसा. 275 कोटी खर्च करून हें पूल जावपाक लागून आयज टेंडर निविदा जाल्ली आसा. हांव सरकाराचे पयल्यान पयलीं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे हांव आभार मानपाक सोदतां. आमच्या मयेंच्या जनतेचे वतीनसून तेंचे खूब खूब आभार मानता. तशेंच बाकीचे सगळे कलिग्स जे आमचे आसा, विधानसभेचे कलिग्स जे आहा तेंचेय आभार मानता. शेजारी जे आमचे मतदारसंघ आहा त्या आमदारांचे खास करून आमचे टुरिजम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हेंचेय बी आभार मानता कित्याक तेंच्या सहकार्यामुळे आयज हे जो लॉंग पेंडींग विशय जो आसलो म्हणजे लोकांच्या स्वप्नांतले हो एक प्रोजेक्ट केन्ना जातलो अशा तरेचो हो प्रोजेक्टाची जी वाट पळयणारो प्रोजेक्ट आज आमच्या सहकार्यामुळे आमच्या अथक प्रयत्नामुळे आज यशस्वी जाता. जो विशय लँड एक्विजिशनाचो आसलो हो पूर्णत्वाक येता आसतना मॅक्झिमम 80% जशी जमीन आहा ती सरकाराच्या मालकीची जाल्ली आसा, ताब्यान घेतलेली आसा. पूर्णता तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवन आनी उर्वरीत थोडीशी जी कितें उरल्या जमीन ती कंपल्सरी एक्विजिशन ह्या प्रोसेसानुसार जातली. आनी आयज जशें आयज निविदा येयली 21 दिसाचो टायम वयता आनी ह्या 21 दिसाच्या पिरियडान जे बिडर्स आहा ते बिडींग करतले आनी हेजें काम एवॉर्ड जाल्या नंतर काम ते चालू जातले. अशा तरेचे हे एक स्टेटस आसा. 2027 पयलीं हो पूल आमकां पळोवपाक मेळटलो. डेफिनेटली मेळटलो. आमच्या सरकाराच्या मदतीन जे आमी प्रोविजन केल्लें आहा हेका फायनान्शियल प्रोविजन केल्लें आहा त्या बद्दलूय आमच्या सरकारान जे हो येदो मोठो निर्णय जो घेतलेलो आहा त्या बद्दल हांव सगळ्या सरकारांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे बी हांव आभार मानपाक सोदतां. आनी एक गोश्ट जी प्रामुख्यान हांगासर उल्लेख करूंक सोदतां की आदले गोंय राज्याचे विधानसभेचे सभापती स्वर्गेस्त अनंत विष्णू शेट हेंच्यांनी केल्ल्या कार्याचो जो पोच पावती आयज लोकां पर्यंत पावतली हो म्हाका चड अभिमान आहा आनी तेजी खुशी म्हाका सगळ्यांत चड जाता. आयज तेंच्या कामान जी तेंच्यांनी सुरवात केल्ली म्हणजे तेंच्या आपल्या कार्यकाळान 2017 पर्यंत तेंच्यांनी जी धडपड करून लोकां कडेन वचोन कन्सेंट घेतले लोकांचे, तांकां विनवण्यो केल्यो लोकां कडेन आनी ते कन्सेंट घेवन आयज आमचे कडेन जमीन आमचे कडेन येयल्ली आसा. ह्या कामाचो खरोखरच आमची जनता योग्य तो दखल घेतली आनी आज आमच्या सरकारच्या प्रयत्नान हे पुरूय बी उबे जातले ही आमकां खात्री आसा.